वीज खात्याच्या लायन हेल्पराक शिरसयच्या सरपंचान पेटलो म्हणून आरोप जाता। सरपंच गोकुळदास कानोळकारान ताचेर मूठ मारून धमकी दिली म्हणून अमरीश चिलकया हे लायन हेल्परान आरोप केलो। मात सरपंचान हे आरोप न्हयकारल्यात। सरपंच म्हणटा लायनमॅन आनी लायन हेल्पर काम सारकें करनात, ताका लागून शिरसय वाठारांत लायटीचे प्रस्न सुटनात म्हणून लोकांक नित्याच्यो कटकटी जाल्यात। शिरसयच्या सरपंचान आपल्या कामार आसतना पेटलो आणि धमकी दिली म्हूण शिरसय वीज विभागाचो पालवी लायनमॅन आणि लायन हेल्परान कागाळ केल्या। तेणी आमची गाडी आडयली आणि आमकां गाडयेन देवन मारपाक गेलो। आमचे कडेन गुंडागिरीची भाशा उलयली, गाळयो दिली आमकां आणि म्हज्या हेल्पराक तेणी मारलो। माझ्या सिनियराक एसिस्टंट लायनमॅन ताका चेशी धरून ताका गाळी मारले ताणें। मागीर म्हाज्या आंगार येयलो, गाडी स्टार्ट मारली आनी तुका जितोन मारता एक्सिडेंट केस म्हणून घालता म्हणून सांगलें। मागीर ग्लास काडलो गाडयेचो, पोटान तो मूठ मारली, पोटार फावट मारली, तूं कोणाक जाता तें कर म्हणून मारलो। हाचेर आमी सरपंचाक विचारले, तो वेगळीच काणी सांगता। आमी ताका मारूंक ना, मारले जाल्यार आमी इतलें सांगूंक शकता मेडिकल तेणी करचें आनी दाखोवचें, ताका मारला जाल्यार खंय तरी मार लागोंक जाय आनी कितें सांगूंक जाय। सरपंच म्हणटा लायनमॅन आनी लायन हेल्पर आपलें काम सारकें करना। ते लोकांची भोवन डीम लायट जाता आनी आमकां लोक भोवन फोन करता म्हणटकूच आमकां इलेक्ट्रिशनाक विचारपाचें रायट आसा म्हणून आमी इलेक्ट्रिशनाक विचारता जाल्यार हेंच्यांनी आमचेर कंप्लेंट केली आनी लोक आमचे सगळे मानता कित्याक आमी गांवचे प्रतिनिधी म्हणून आमकां लोक फोन करता। आमी हे पासून समन दिलें जेईक, तरी जेई आयकोंक तयार ना। जेई म्हणटा आपण येईक सांगलें, येईक उडवा उडीची भाशा करता। सरपंच म्हणटा वीज खात्याक कितलेशेच फावटी कळोन सुद्दां लायटीच्या वायरी वयल्यो झाडाच्यो खांदयो मारूंक नात। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। ओनू ही कथामाळ 22 ते 24 ऑगस्ट ह्या मदेन जातली, जी आमी पयलीं 12 तालुक्यांनी 12 कडेन करताले, ह्या फावटी आमी ती 14 कडेन करतात। आनीक जी फायनल आसतली, निमणी फेरी आसतली ती 1 तारखेक जातली। ही कथामाळ पयली ते चवथी ते 5वी ते 7वी, 8वी ते 10वी अशा 3 गटांनी जाता। रॅगिंग गोंयांत खूब कडेन चलता आनी ते कॉलेजींनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी चड जाता। हें दिसून आयिल्ले कारणान जरी आमच्या हायर सेकंडरीक अशें नासलें तरी म्हाका दिसता भुरग्यांक हाची जाणविकाय आशिल्ली बरी म्हणून स्पेशली आमी हो कॅम्प थ्रू सांगें तालुका लिगल एडवायजरी कमिटी आसा तांचे मार्फत हो कॅम्प आयोजीत केल्लो आसा आनी भुरग्यांक कळीत जावपाक जाय की रॅगिंगाचे दुश्परिणाम कितें आसात ते आनी ते कित्याक करूं नये, तातूंत भितर इनवॉल्वमेंट आपले कित्याक आसूं नये हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा हातूंत। आनी जे रॅगर आसा, परपेरेटर म्हणटा ताका, तेणी रॅगिंग केलां ताकाय कसली खेस्त जाता, ताका स्कुलांतल्यान सस्पेंड करपाक शकतात, ताका स्कॉलरशीप कॅन्सल जावपाक शकता, हें हांव तांकां सांगलां। आनीक हे रॅगिंग आसा पळय इज क्रिएटेड बाय द स्टुडंट एंड सफर इज द स्टुडंट। सो हांवें तांकां सांगलां कितें द प्रॉब्लम लायज विथीन द स्टुडंट। रवींद्र रोहन कुडचडे तर्फे आमी 2013ची घुमट आरती वादन कार्यशाळा आयोजीत केल्या आनी ह्या कार्यशाळेचो उद्देश म्हणल्यार आमच्या हे जी भुरगीं, आमची तरूण पिढी जी तांकां मार्गदर्शन कमी मेळटा। भुरगीं आमी सगळीं घुमट वाजयतात, सगळें शामेळ वाजयतात, कासाळे वाजयतात, पूण तांकां मार्गदर्शन सारकें मेळना आनी ह्या कार्यशाळेचो उद्देश असो कितें सगळ्या भुरग्यांनी हांगसर येवन नीट पद्दतीन, शास्त्रीय सारके पद्दतीन घुमटाचे बोल, जिवन शामेळ आनी कासाळे आनी इवन गायन ह्या ते सगळ्याचो सारको लाभ घेवचो। स्नूकर खेळाक जाता तितलो आदार करपाक गोंय ऑलिंपीक असोसिएशन वावुरतलें अशें उतर जीओएचो अध्यक्ष खासदार श्रीपाद नायकान दिलां। पणजे मळ्यांत स्नूकर सिटी पार्लराचें उक्तावण सुवाळ्यांत श्रीपादान ही गजाल उलोवन दाखयली। पणजेंत स्नूकर, पूल आनी बिलियर्ड्स खेळां खातीर आतां साधन सुविधा तयार जाल्या। आयतारा सांजे जीओएचे अध्यक्ष श्रीपाद नायक, बिलियर्ड्स आनी स्नूकर संघटनेचे अध्यक्ष सुनील मोरजकार, प्रुडंटाचे खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी हेर मानेस्तांचे हजेरींत स्नूकर सिटीचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार उलयतना श्रीपाद नायकान स्नूकर खेळाक उर्बा दिवपाचें उतर दिलें। गोवा ऑलिंपीक असोसिएशनाचो अध्यक्ष म्हणून आमच्या हातूंत अनेक खेळाची भर पडटा आनी हो स्पोर्ट, हो खेळ वाडोवपाक ऑलिंपीक असोसिएशन म्हणून किंवा हांव पर्सनली म्हज्या हातूंतल्यान जी मदत काय
तुमकां दिवंक जाय जी जाय म्हणटली तुमी केन्नाच मन मोकळेपणान आमचे कडेन मांडची ते करपाचो प्रयत्न आमी हाज्या फुडें करतले. Babu just now said that he's a helper and he's been always there with us. He came to inaugurate our Asian Championship and after taking over Goa Olympic Association, he has been always telling that whatever you need to come to us. But this is also a chance. I told him, again I would remind him that after Lusophonian games, if he can get some place in the Bambolim complex to put some table, because that will give facility to the children. It's nice that Jagdish has come up with this sugar city here in Panji, because people here were finding it difficult to get snooker tables to play this game. There has been growing awareness about this sport, but infrastructure and lack of tables have been really the negative side of it. But this is a good step, and I hope that Jagdish can develop good players here. Because for every player who wants to become a good player, I'll be with them every time. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान खबरांचें तर हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.